शांताराम नायकान प्रदेशाध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिले उपरांत नवो प्रदेशाध्यक्ष थारावपाक काँग्रेसीचो चेल्ला कुमार गोंयांत पावला। शुक्रारा दोनापावला काँग्रेसीचे मोजकेच आमदार ताका मेळूंक पावले। फुडल्या 2 दिसांत खंय नवो प्रदेशाध्यक्ष थारतलो। चेल्ला कुमाराक कांय आमदारूय मेळ्ळे। इजिदोर, बाबू कवळेकार, दिगंबर कामत मेळून गेले। जितेंद्र देशप्रभू, रमाकांत खलपूय मेळून गेले। So I have given my suggestion whoever works for the party. And secondly, even if we suggest names, it is after all High Command who decides. So I have suggested some names, but at the same time let High Command decide so that we form a good organization in Goa. Only one name you have suggested, or I have suggested 2 names. Vicharta, he has come basically to talk to MLAs personally, what they feel about the PC presidency. That's what he says. And then they will take a call. तुम्ही नाव सजेस्ट केले? Now we can suggest. I said party should see, assess the situation, talk to the people and find out. That's all. ना नाव म्हळ्यार अशें जी नांवां आमची अनेक आसात तेजे बद्दल प्रत्येक नांवा विशयी म्हणजे चर्चा केली। म्हणजे कशें कितें प्रत्येक नांवा बद्दल म्हाका जे पद्दतीन खबर आसा प्रत्येक जे कार्य प्रत्येक मनशाचे बद्दल ते प्रमाणे हांवें सांगलें। पूण फायनल डिसिजन जें कितें आसा ते AICC जे कितें डिसिजन घेतात ते जालें। आनी लगभग सगळ्याच आमच्या आमदारांचो असो स्टँड आसतलो की AICC आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे राहुल गांधी जे डिसिजन घेतले ते आमकां मान्य आसतलें। कितले पर्यंत जाता डिसिजन? डिसिजन एक 8-10 दिसां भितर। म्हणजे आमदार आहा रेसीत? ना ते कोण म्हणजे फायनल कोण AICC डिसिजन घेतले ते फायनल म्हणल्यार तेंच्या लक्षात कोण आसतले कोणें डिक्लेअर करता तो सांगूंक शकना न्ही। पूण कोणाक केले उपरांत ते आमकां मान्य आसतलें। आमकां अशें न्ही की बाबा हो तो तशें न्ही, जे ते डिक्लेअर करता आसतना सगळो विचार करून करतले न्ही। पार्टी यंग आतां यंग मनशाच्या हातीन वचो म्हणून शांताराम रिजायन जालो। सो आतां आहा ते लिस्टान सगळे यंग आहा काय सिनियरू आहा? लिस्टा भितर अशें न्ही ते म्हणून प्रत्येकाक एक कोणी आपली Senior आहा पण अर्द्यांनी आपली इच्छा दाखय ऑफकोर्स आसा। काही जाणां आपली स्वता इच्छा दाखयल्ली आसा, आपल्या काम करपा जाय अशें दाखयल्लें आहा। कांयची नांवां अशीं फुडें आयला दुसऱ्यान सजेस्ट केला, काही जाणांनी आपली स्वताय नांवां सजेस्ट केल्लीं आसा। पूण तातूंत भितर डिसिजन कितें म्हणटा AICC घेतलें। इतले मजगतीं गोवा फॉरवर्डाचो आमदार मंत्री विनोद पालयेकारान आपल्याच सरकाराचेर बॉम्ब घालो। गोवा फॉरवर्डाचो खंय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हूण तेको BJPच्या दुसऱ्या कोणाकूच तेको आसचो ना। तशें मर्ज आमी कोणा वांगडा जावचें Supporting Congress to form an alternate government. आमी मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मुख्यमंत्र्याचो एक शिहरो म्हणून हाडलो आनी आमी पार्टीक सपोर्ट करूंक ना, मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकाराक सपोर्ट केलो। आतां कितें डिसिजन घेवपाचें तें आमचे चीफ घेतले। When Parrikar is not there, do you think you will support the BJP government? ना दुसऱ्या चेहरो दुसरो मुख्यमंत्र्याचो येत जाल्यार आमी सपोर्ट करचे ना अशें आमी पयलींच सांगता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।